आवाज घेत मागता कोण उलवला ना तुका जायला उलय तेंका कोण येतं हां विद्यानंद येते विद्यानंद गेला गेला कोण सांगतोय बंद केलं तो they are coming direct to police. They don't want to join. They are little bit drama हाती. आता अवसर बाहेर टीम फ्रेंड्स जे कोणा बोलून दे होय अवसर एक बाहेर टीम पहिले बंद करा anybody want to talk on the protest now? Anybody want to talk on the protest now? Right. आज गांवकडचे आमचे भाव भयणी पिसफूल मार्च ते पुलीस स्टेशनान वयतले कारण पुलीस स्टेशनाचो आयज जो रिपोर्ट आयला तो एक खतरनाक कसो आयला आनी हो रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी 2 दीस लायले आनी म्हाका दिसता त्या रिपोर्टाचे जस्टीस कारण हेंच्यांनी RDMाक आनी कितें माग तशें घातला आनी इवन पत्रकारांनी घातला की त्याच्या दोळ्याक आहा आमकां डावट आसा की त्याच्या आवय कडेन जेन्ना हांवें उलयलां तेणी सांगलें की अर्देवर तेका SPच्या रुमान व्हेल्लो एकटो तो पेरंट आनी तेची भयण आसली सकयल आनी तेका एकटो आपयलो आमकां असो डावट आहा की तेका थंयसर तेंच्यांनी थापटा मारल्या कितें तरी मारला नेटान मारला हांगा कितें तेच्या म्हणून त्या दोळ्या कडेन रिपोर्ट येयला आतां अशें आयकूंक येयलें की पुलीस जे आसा ते म्हणटा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट म्हणटा सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणजे तुम्ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट डॉक्टराचे रिपोर्टाकूय तुम्ही चॅलेंज करतात म्हणजे तितून कितें ना कितें आसात त्या खातीर आमकां जस्टीस जाय तो भुरगो आयज येवचो ना हांगा आमकां सगळ्यांक तेच्या फ्रेंडांक तेच्या स्पेशली तेच्या आवयक आनी फॅमिलीक व्हडलें लॉस जाला पण हेच्या फुडें दुसरे भुरगे अशें जावंक जायना सगळ्यांक जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून आमी म्हणून तेच्या फॅमिलीन हो निर्णय घेतलेलो आहा तेंच्या भुरग्यांक आसा तेंचें म्हणणें आसा की तेंच्या दुसऱ्या भुरग्यांक सुद्दां अशें जावचें न्हू आनी साद्या ह्या कचऱ्या खातीर तेची ऑथॉरिटी सिस्टम जी फेल आसा ती जाग्यार बसची आनी आमी म्हणटा की ह्या भुरग्याक तुमी तेणी आपलो सुसायड करूं ना ताका तुमी मारला
आनी ह्या सिस्टमीन एक्चुली तेचे मर्डर केल्ले आसा हो म्हाजो हे आसा. त्या खातीर जाता ते हितून आयज लोक इवन संडे आसा आनी गांवकडचे आनी तेच्या फ्रेंडूच येयल्ले आसा. हेच्या फुडें जर जस्टीस मेळना, रिपोर्ट सारको मेळना, तुमचे जर कारवाई सारकी जायना जाल्यार फूल गोंयाभर आमी लोक हाडून तुमचो सिस्टम कितें तुमकां दाखयतले. सो हांव मागता की सगळ्यांनी हाका सपोर्ट करचो. जशी तुमी एक भुरग्याची वायरल तुमी एक कचरो उडयलो, तुमी एक्चुली पुट्टे उडयले, कितें उडयलें तें अजूनय खबर ना, कोणाकूच खबर ना. कळ्ळें, कार्डबोर्ड उडयला काय कोण म्हणटा, पण म्हाका दिसता तुमी तो इतलो बरो भुरगो, इतलो इनोसंट भुरगो, ताका तुमी असली शिक्षा दिल्या, तुमकां देव सुद्दां माफ करचो ना. त्या खातीर हांव प्रत्येक लोकांक मागता, जशें तेचो व्हिडिओ थोड्या पत्रकारांनी वायरल करून नाका जाल्ले हे बरयले पळय, तशें हे जस्टिसाचें तुमी बरोवपाक जाय, बरे वाटेन बरोवपाक जाय आनी बऱ्या वाटेन धाडपाक जाय. त्या खातीर ही पिसफूल रॅली आसा आनी सगळ्यांनी मेळून तेजे फ्रेंड सर्कल, आमच्या गांवकडचे लोक ताका सपोर्ट करता. जर हेच्या फुडें जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां व्हडलें आनी कितें तरी करचें पडटलें आनी ही सिस्टम आहा ती जाग्यार घालची पडटली. जस्टीस मागपाक इतले यूथ आनी सगळे फुडें सरल्यात. आमी जस्टीस मागपाक फक्त 10 मिनटां जालीं म्हणजे अर्दे वर जालें अनावन्स केला आनी सगळी यूथ भुरगीं लागीं जाल्यात. हे जर 2 वरांनी इतले भुरगे लागीं जातात जाल्यार एका दिसान कितले लागीं जातले इतले समजावपाक जाय. जस्टीस मागता, जस्टीस दिवपाक जाय. आमी कोणाचें घर मागनात, कोणाचें काय मागनात, फक्त ताका कायद्यान कितें आहा तें मागतात. आतां मी आनी कायद्यान कितें सिस्टम आहा ती दिवची आमकां. हेच्या पली कडेन काय मागना आमी. गव्हर्मेंटाक कसलो प्रेशर हाडिनात, कसलो फोर्स हाडिनात. कितें पेपराचेर कायदो आहा तो दिवचो, जावं तेजेर न्याय गावचो, ताका कितें तरी फोडला तेजेर सारको न्याय गावचो. कमी ही बहीण तेजी म्हणजे दोळ्या पळयात पयले. Can you hold one आज करिए ना. Yes. Madam, what was the reason to take remove a protest today? Because the cops and all are not suspended for all whatever they have done, and my brother is no more anymore, and I don't want this to happen to anyone else. So because of which we have to do all this, because anyone can be a victim of all this now that is going on. And Today you all went to the Maksa police station regarding the postmortem report, no? they were not giving us the postmortem report initially, and then after that they gave us the postmortem. What is the family's demand now? What are your final demands? We want justice. We want justice for my brother. We want that arrest of that person who has done all these things to my brother, because of which all the harassment that he has endured in the police station, everything, we don't know what has happened. The second injury was like totally unexpected, like what happened to my brother. Like we didn't know anything, we didn't even tell us anything, and it was like, that's why they were not giving us the postmortem report. They were like delaying the postmortem report and all for all these reasons. They were like they were not giving us only the postmortem report. We were asking them why. Then the cops and all over there, they were like, no, we want to clear it up with this. That's why we have our queries and all. That's why we are not giving you. You all can only see the postmortem report. You all can't do it. We can't hand it over. They showed us. He showed me, and he's like, you can't take photos and you can't take it. So and then we came back home then, and then after that he called me on my phone and he's like, come. I said, I'm not coming if you are not giving me the report. If you are not giving me the report only, I will be coming. Then finally after some time, I don't know what happened, then he said, come collect the report over there. And all this social media, whatever all these people have disclosed
embarrassment and shame and all of that he has, like, it has taken, because of that he is no more. All those pages should come down, and especially the cops, like the way they treated us over there in the police station, that has to be like changed, like for good, because it cannot continue anymore like with any other person, like, because we don't, like, if any new person comes to the police station who has never been to a police station, this is not what they need to go through. This can't be what they go through, like what we went through. One second, point out. Just social media point out. Wait. Nusha. नाही सगळं म्हटलं नव्वद मारा विजय ओके तो ट्रॅफिक ब्लॉक करणार ना